शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आमदारांच्या फोडाफोडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान महाराष्ट्राचो सभापती सचिन नार्वेकाराचेर चाबूक मारल्या। महाराष्ट्राच्या बाबतीन सुप्रीम कोर्टान सभापतीक जो आदेश दिला ते फाटभुंयेर गोंयांतूय अशे तरेचे आदेश येत काय म्हणून आता राजकीय मळार चर्चा सुरू जाल्या। शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या फुटीर आमदारा विरोधात सर्वोच्च न्यायालयान महाराष्ट्राचो जो सभापती आसा राहुल नार्वेकर हाचेर चाबूक मारला। तुमकां खबर आसतलें शिंदे आणि अजित पवार हांच्यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी फोडून आपलो गट तयार केल्लो। आता सर्वोच्च न्यायालयान राहुल नार्वेकराक एक निदर्शन दिला, आदेश दिला की जे 34 आमदार आसात शिंदे गटाचे त्यांच्या आड जी अपात्रता याचिका त्याची सुनावणी 31 डिसेंबर पयलीं पूर्ण करची आणि दुसरी जी राष्ट्रवादीच्या आमदाराची जे 9 फुटीर आमदाराची अपात्रता याचिका आसा त्याची सुनावणी 1 जानेवारी पयलीं पुराय करची। तशेंच हो आतां एक पळोवंक गेल्यार गोंयाकूय पासून हिस्ट्री ऑफ डिफेक्शन आसा आनी सिमिलर आसा जे आता सुप्रीम कोर्टान जे महाराष्ट्राच्या बाबतीन जो चाबूक मारला तसोच चाबूक गोंयचो सभापती रमेश तवडकराचेर पडत काय। आमी फाटल्या हितून आढावा घेवंक गेले जाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा की जो आदलो गोंय प्रदेशाध्यक्ष आसा गिरीश चोडणकर तो पासून सुप्रीम कोर्टान गेलो 8 आमदारां विरोधात आणि सुप्रीम कोर्टान सभापती तशेंच 8 फुटीर आमदार आसात काँग्रेसीचे तांकां नोटिसो इश्यू केल्ल्यो। ह्या बाबतींत सभापती रमेश तवडकर उलयलो, तो म्हणटा की आपल्याक वेळेचें बंधन ना। असो ज्यूज म्हणून हांव दोनूय पक्षांची बाजू आयकता। सुप्रीम कोर्टान 10 वर्सां लागता केशी हे सॉल्व जावंक आनी हेजेर अशें बंधन काय आसूंकूच शकना असो तो म्हणटा। महाराष्ट्राक पडपी सर्वोच्च न्यायालयाचो चाबूक आणि गोंयच्या फुटीर आमदाराचे डिस्क्वॉलिफिकेशन हाचे भितर कितें पळोवंक गेलें राजकारण शिजतलें आनी नवी समीकरणां तयार जातलीं हें पळोवपाचें पडटलें। हांव सभापती नात्यांतल्यान जज म्हजी भुमिका आणि त्यामुळे दोन्ही सायडीच्यान जे आसा न्ही प्रस्ताव जे अनेक प्रकारचे तांचे स्टेटमेंट येता ताजे परत कंपेर करता आणि ते डेट्स मागता, अशा प्रकारची प्रक्रिया ही चालू आसा आणि केन्ना केन्ना ती काम 10 मिनटांनी चलता। क्रॉस जर हें आसत जर जायत न्ही, डिस्कशन आसूं जर जायत न्ही, सादारणशें 1 वर 1.5 वर चलता की अशा तरेचे म्हणजे प्रत्येक गजालीचेर आसा न्ही की म्हजेर डिपेंड नासता ती तांची क्रॉस हें आसा न्ही ताजेर डिपेंड आसता आणि ताजेर फुडलो निर्णय हें आसता। त्यामुळे हांवें घाई करून ती चलना। जेका प्रेसांक सुद्दां ज्या प्रकारचे कांय स्टेटमेंट येता हांव कांय करिना म्हणजे म्हजें रुटीन जें आसा न्ही आज पर्यंत हांव सभापती जातकच म्हजे केस आयले नंतर किमान ताजी हियरींग जी आसा न्ही की म्हयन्यांतल्यान 1.5 म्हयन्यांतल्यान आसा न्ही, जसो विधानसभेचें कामकाज आनी म्हजे बाकीचे सगळे कामां तातूंतल्यान ती रुटीन चालू आसा। म्हणजे हांवें घेतलीच ना अशातलो विशय ना तो। म्हाका ना म्हाका टायम डायरेक्शन विशय ना की रुटीन जे आसा एखादी गजाल आज बऱ्योचश्यो गजाली आसता न्ही कोर्टाक सुद्दां जे चलता म्हणजे ताजे निर्णय 5-5 वर्सां 10 वर्सांसून येता, ताजें क्रॉसींग चालू आसता न्ही। हांगा 10 वर्सां विशयच ना, हांगा 1 वर्स सुरूच जाल्यार म्हाका दिसता 1 वर्स न्ही तांची क्रॉस तांचे म्हणणें हांवें आयकून घेवपाक जाय न्ही। सध्या प्रोसेस चालू आसा, प्रोसेस चालू आसा, सुनावणी चालू आसा। चालू आसा।